सगळ्यांक खबर आहा मिशन फॉर लोकल एक एखादी मिशन घेवप आणि ते मिशन करून फुडें वता त्याच्या फाटल्यान कितें तरी काम आसता आणि ते करीत ते यशस्वी वाटत जाल्या म्हाका दिसताले की लास्ट इलेक्शन येवच्या पयलीं एक ते 2 म्हयन्या पयलीं आमची भेट जाल्ली आणि 2 म्हयन्या पयलीं भेट जाल्ली पळय तेन्ना राजेना बरोबर तो आमचो वार्तालाप जालो आणि तेची जे एक उलोवपाचे आणि हेची स्टायल आणि आमकां फटोवपाची समजोवपाची जी स्टायल ती पळयल्या नंतर म्हाका दिसतालें की राजेन बाबाचें खंय तरी नांव येतालें पॉलिटिकल येतालें कदाचित राजेन बाब त्या रेशीन आसतलो अशें दिसतालें कालांतरान एक आमच्यो ज्यो व्हडल्यो रिजनल व्हडल्यो ज्यो पार्टी आहा नॅशनल पार्टीज आसा रिजनल पार्टीज आसा ह्या पार्टीनी तेका तिकेट मेळ्ळी ना ते खंय तरी फाटी जाले काम करताले ते थंयच उरले आणि काम करिना तांकां आयात करून हांगा तिकेट दिली गेली आणि ते सक्सेसफूल जाले हे रियलिटी हे सत्य म्हणून राजेन बाब हे जावन सुद्दां ते फाटी रावना तेणे आपले काम सतत चालू ठेवलें आणि आज परंतु आज आम्ही एक 5-7 महिन्याच्या अंतराचेर इलेक्शनाक इलेक्शन बाय डिसेंबर केन्नाय येवंक शकता आम्ही फेब्रुवारीन म्हणटा ते फेब्रुवारीन जातलेची हे दिसना लक्षणां फक्त राजेन बाबान आपली जी तयारी आहा ही आता उरल्या त्या दिसान नेटान चालू करची आणि फुडल्या काळान राजेन बाब आमदार म्हणून विधानसभेन दिसचे आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक विनंती करता की तुम्ही एखादे मनीस आहा तेका बरे मनीस बरें काम करता तेका तुम्ही समर्थन तुमचे दिवन तेका कशें विधानसभेन धाडप हे तुम्ही करपाची तुमची गरज आहा धर्मशाला वोटरांची सगळ्यात व्हडली गरज आसता आणि वोटर जेन्ना जर ठरयत की आम्ही हे टार्गेट आम्ही करतले राजेन बाबाक आम्ही हे फावटी गोंयच्या विधानसभेन धाडटले अशें जर वोटर ठरयत जाल्यार वोटरांक कोणूच हाडूंक शकता शेवटी मतदान सगळ्यात व्हडलो आहा हांव राजेन बाबाक परत त्याच्या वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता तुमकां सगळ्यांक मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित तुम्ही रावल्यात पूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच गोष्टी भितर भाग घेतलो तातूंत तो सक्सेसफूल जाल्लो आसा म्हणजे आमचे इतले वर्षाचे ताजे बरोबर संबंध आसात आज हांव कोरगांव फर्स्ट टायम पावलो आणि इतले सगळे लोक आज ताणें पळोवन ताका जो सपोर्ट आसा तो पळोवन आनी ताका जे प्रेम आसा सबन ह्या एरियांतल्या लोकांचे ते पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें आनी हांव शुअर आसा येता त्या इलेक्शना भितर ते निवडून येतले आणि जे काम ताणें आतां पर्यंत करत आयल्या ते फुडें ते बरें काम करत रावतले हे हांव नक्की सांगूंक शकता आनी हांव ताका फुडल्या ताच्या वाटचाली भितर बेस्ट विशीस दिता अशें वेळी सांगून तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।